पंचायत वेंचणुकां खातीर पुराय राज्यात सदस्यांक उमेदवारी अर्ज भरप चालू आसा। 25 मायाक हाची निमणी मुदत आसा। सोमारा टुगेदर फॉर पिलर्न पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरले। आर्डिक्स ब्युरो। आयज पिलेन पंचायत नॉमिनेशन फायलिंगाचो दीस। आयज आमी नॉमिनेशन फायल करपाक गेल्ले आहा। आमच्या पॅनलाचें नांव जावन आहा टुगेदर फॉर पिलेन। पिलेनाचो सगळो विकास हो एकमेव ध्येय। सगळे कॅन्डिडेट ह्यांक सगळ्यांच्या मनान बरी कामां करपाची उर्बा आहा। हे तेंच्यांनी गेल्या 5 वर्सांक दाखयल्लें आहा। जी विकासाची कामां थोडी उरलेली आहा, अपुरी आहा, ती पूर्ण करपाक लागून हे परत ह्या पॅनलाक लोक नक्कीच आमच्या पिल्यांनान सगळे सपोर्ट करतले। हितून कांयच दुबाव ना। ह्या लोकांनी विकास कितें म्हणटा तो गेल्या 5 वर्सांक पिल्यांनान पळयल्लो आहा। गेली 25 वर्सां पिल्यान निग्लेक्ट आसलें, पिल्यान मार्रा निग्लेक्ट आसलें। ही बॉडी आहा पिल्यांची आणि हितून काही नेवे चेहरे आहा। हेंच्यांनी गेली 5 वर्सांक खुबशें काम केल्लें आमच्या पिल्यांनान। तेका लागून लोक नक्कीच आमच्या कडेन आसतले आणि आमचे पॅनल परत एकदां हे पिल्यान पंचायतीन निवडून येतले। हितून कांयच दुबाव ना। म्हाजो हो 4थें फावट त्या वॉर्डान कॉन्टेस्ट करपाचो टायम। म्हाका म्हाज्या वॉर्डान मोठ्या संख्येन लोकांचो प्रतिसाद मेळटा। तशेंच वॉर्ड नंबर 2 संतोष बांदोडकर वॉर्ड नंबर 9 संतोष बांदोडकर कॉन्टेस्ट करता। वॉर्ड नंबर 2 सोनल मालवणकर कॉन्टेस्ट करता। वॉर्ड नंबर 3 ब्रेंडा। वॉर्ड नंबर 6 करण गोवेकर। वॉर्ड नंबर 4 अजय गोवेकर। वॉर्ड नंबर 8 प्रमिला गोवेकर। आणि तशेंच आमचे 2 वॉर्ड उरलेले आसा ते फाल्यां डिक्लेअर करतले आमी। आमकां ह्या पॅनलाक लोकांचो मोठो प्रतिसाद मेळटा आणि आमी नक्कीच ह्या पंचायतीन परतून सगळे येतले, निवडून येतले। हेजो मात्तूय दुबाव ना, कारण गेल्या 5 वर्सान आमी मोठो उदरगत जे आमच्या पिलेन पंचायतीन केल्ली आसा आणि तेजें फळ म्हणून आमकां नक्कीच परत आमकां मेळटलें।